वर्साक 7 दिवस मात्र देवीले दर्शन मेळचे हाणकोण श्री सातेरी देवीलो जात्रा महोत्सव सप्टेंबर 22 तारखेक मध्यरात्रीच्यान सुरवात जाता आणि सप्टेंबर 24 ते सप्टेंबर 28 तारीख पर्यंत सार्वजनिक भक्तांक श्री देवीले दर्शन घेवंक अवकाश आसा। कारवार तालुक्याच्या हाणकोण श्री सातेरी देवी उत्सवाक सगळी तयारी जाली। शुक्रवार रात्रीन देवस्थानाचे दार उगडतले। तशेंच शनिवार हो दिवस कुळावी भक्तांसाठी राखून दवरिल आसा। शनिवार दिवस कुळावी महिला कंच्यान अडकी आणि कुळावी कुटुंबाकंच्यान तळई अर्पण करतले। तशेंच सप्टेंबर 24 तारखेच्या सकाळी 8 वाजताच्यान सार्वजनिक भक्तांक देवीले दर्शन आणि विविध सेवा अर्पण करूंक अवकाश आसा। सप्टेंबर 24 तारीख ते सप्टेंबर 28 तारीख पर्यंत दनपारा महाप्रसाद वितरण जातलो। तशेंच सांजेचेर भजन कार्यक्रम उरतले। सप्टेंबर 28 तारखेक सांजेर 5 वाजतापर्यंत देवीले दर्शन घेवंक अवकाश उरतलो आणि विविध सेवा अर्पण करूंक अवकाश उरतलो। सगळ्या भक्तान श्री सातेरी देवीले दर्शन घेवन कृपेक पात्र जावंक जाय अशें देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष उल्हास नायक हेमी सांगला। श्री सातेरी प्रसन्न ह्या तालुक्यात सुप्रसिद्ध आशिल्ले तसली श्री सातेरीचे देवीचे गर्भकुडीचे दरवाजो 22 सप्टेंबर मध्यरात्री ओपन जातले आणि देवीक नेवें अर्पण करतला। हो उत्सव 22 तारखेक ओपन जालो तो 28 तारीख 5 वाजेपर्यंत चलतलो। 23 सप्टेंबर 2023 हो दिवस आमी आमगेल्या कुळावीसाठी राखीव दवरिल्लो आसा। कारण आमगेले कार्य थोडे धार्मिक कार्य त्या दीस चलतात। ते कार्य 4 वाजता स्टार्ट जातले। ते कशें काय म्हणल्यार कुमारिका आनी नवीन आयिल्ली तसली ह्या गांवांत सून तेमी अडिकी म्हण दिवची उरता। तशेंच प्रत्येक घरांतल्यान एक तळय म्हण दितात। तो प्रोग्राम आमगेलो 23 तारखेक जातलो। त्या दिवस खंयचीय सेवा भायल गांवच्याली सेवा आमी स्विकारनात। हो तुमी सगळ्यान लक्षात घेवची सारकी गोश्ट। 24 तारखेच्यान 8 वाजताना सार्वजनिकांसाठी आमी दवरिल्लो आसा। प्रत्येक त्या दिवसाक 8 घंटे आमगेलें दर्शन स्टार्ट जातले, उडी घेवचे स्टार्ट जातले, तुमगेले सांगणे घालचे, ते सगळो प्रोग्राम आमगेलो चालू उरतलो। तशेंच 10 ते 4 वाजता म्हळ्यार आमगेले महाप्रसादाचें आयोजन केल्लें आसा। तशेंच सांजे वेल्या 7 ते 9:30 म्हणल्यार भजन मंडळीचे अनेक भजन मंडळी येवन हिंगा तेमगेले प्रोग्राम साकार करतले आणि प्रत्येक दिवस रात्री 9:30 वाजता आमगेली अखेरची पुजा जातली आणि तेजे नंतर प्रसाद जातलो। त्या दिसाक तो प्रोग्राम एंड जातलो। त्या करता लोकांन जास्तीत जास्त संख्येन येवचे, शिस्त पाळची, शांती पाळची आणि आमगेल्या सातेरी देवील्या कृपेक पात्र जावचे हे अशें तुमचे कडेन हांव मागणी करता।